तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार RTX गोवाच्या नव्या कार्यावळीन रेन रश विथ RTX. आयज आमी पावल्या पणजे बस स्टँडार. हांगाय आमी खुबश्या लोकांक विचारतली खुबशे सोपेशे प्रश्न आनी पळोवया हांची उत्तरां कोण कोण दिता आनी कोण कोण व्हरता प्रायजीस. चला या. 1, 2. In which Goan village is Chikalkalo festival celebrated? चिकन कालो नहीं पता, कसं लागी दे. मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पे पहले आई. क्या? चिकन कालो क्या पता, मेरे को थोड़ी पता You can try. It's very wrong to do. वास्को Longest river in Goa. मला काय ऐकू मांडवी. No. No. Okay, Third one. Who is the first Goan footballer to win Arjuna Award? स्पोर्ट्स सैंडी शर्मा माहिती तुम्हें नहीं बोला. मैं फुटबॉल थोड़ा देखती हूँ. जे गोवन फुटबॉलर कोण खबर Which traditional occupation causes during monsoon? Goan traditional occupation. संजय हाँ? संजय ऑक्युपेशन. अबे मैं फेस्टिवल सुनाई. I'll show you one picture. तो identify करपाक शकता. यो पॉइंट बहुत तो फोकाकूय खंय दिसता. गोयच्या खंयच्या गावान और इन विच विलेज इन गोवा चिकलकालो आमी सेलिब्रेट करता. चिकलकालो द मड फेस्टिवल. बिचोले ते आयडीन आसता न्हू तो. तू म्हाका विचारता की हांव तुका विचारता. हांव विचारतो बिचोले ते आयडीन आसता तो. म्हाका खबर ना म्हणून हांव तुमकां विचारता. म्हाकाय बाबा कुडणे दिसता कुडणे पुण्या ते गोडे मरे. अरे रावे सेटिंग गावतला गोंयचो लॉंगेस्ट रिवर खंयचो चितून आन्सर करा. जुवारी गोंयचो पयलो फुटबॉलर कोण जेका अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळो. फुटबॉल पळयत ना हा? फुटबॉल पळयत ना पयना पयना. ना ट्राय कर. नांवां चिकलकालोय खेळना. नांवां खबर ना. फुटबॉलर मेसी म्हणशात. तू आता खेळ सुनील छेत्री इंडिया रे कोण रे गोलवा Which traditional Goan occupation pauses during monsoon? खंयच्या ऑक्युपेशनाचेर बॅन आसता पावसाच्या दिसांनी. वॉटर बॉलार वचपाचें ना. फिशिंग 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 आय स्कुलान सांगलेला टीचर फिशिंग म्हणा टिचरू हे विचारता तुमकां. ना माझे क्वेश्चन कॉपी करता टीचर. कम्युनिकेशन स्किल आसलेला आमकां तेतून तेणी सांगी एक्सप्लेन कम्युनिकेशन स्किल्स शिकता तुमी आनी तुमकां ओडून हाडचे पडटा आन्सर दिव. पयलो CM न्हू तो आमचो गोंयाचो. ते नांव कितें बांदोडकर कितें नांव आहा तेजें. कोणाक कळटा सारकें कितें नांव. डॉक्टर बांदोड ना डॉक्टर बांदोड ना कितें नांव सगळ्यात पयलो आतांचो डॉक्टर म्हणजे पयलोय डॉक्टर. कितें नांव आहा बांदोडकर दिसता. फुडलें नांव खबर ना कितें. अरे उजो रे काय बरी अभंग मरे कलरिंग In which Goan village is Chikalkalo festival celebrated? चिकन कालो Chikalkalo. चिकन Chikol. चिकोल ओ हे पिलेनल Which is the longest river in Goa? Oh my god, I will suck at this. Okay, Mandvi. Okay. Who's the first Goan footballer to win Arjuna Award? Oh wait, Denzel Franco. Denzel Franco. Wait, Right. I studied this man. I don't know anything. Goan footballer. Goan footballer. I'm lost. I don't know. Which traditional occupation pauses during monsoon? Goan traditional occupation. Yeah, फिशिंग. Oh, okay. Fishing. Let's go. Sorry. I'll show you one person. You need to identify that person. Okay. Nope. I don't know. Is he some priest? I go no. No, I don't know. In which Goan village is Chikalkalo celebrated? चिकलकालो जाणा न्ही. माशे.
Longest river in Goa. मांडवी. Who is the first Goan footballer first to win Arjuna Award? Okay. Which traditional occupation pauses during monsoon? Traditional occupation pauses during monsoon. हिंदू की गोयचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जे पावसाच्या दिसांनी बॅन असतं ते. फिशिंग. व्हेरी गुड. एक फोटो दाखयता तो कोण तो आयडेंटिफाय करपाक मेळटा. भाऊसाहेब बांदोडकर. चिकलकालो माशेलान. गोयचो लॉंगेस्ट रिवर खंयचो? लॉंगेस्ट रिवर खंयचो गो खबर आहा गे लॉंगेस्ट रिवर खबर ना गो. रिवर काय दरी हे कोण दर्या पणजे न्हू. बागा कलंगूट. बीच ना गोयचो पयलो फुटबॉलर जाका अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळो. फुटबॉलर ते आमकां बायलांक कशें कळटलें कित्याक ह्या बायलां खेळटा फुटबॉल? ना गो आमी आतां खेळटा पयलींची खंय खेळा कोण याद येता फुटबॉल? ना आमकां याद. गोयचे खंयचो ट्रेडिशनल वेवसाय गोयचो पावसाच्या दिसांनी बंद आसता? नुस्त्याचो. पावसाळ्यात फोण्या गोयच्या खंयच्या गांवांत चिकलकालो जाता? चिकलकालो म्हणजे फोण्या आता. गोयचो सगळ्यान लॉंगेस्ट रिवर वाळवंटी. गोयचो पयलो फुटबॉलर कोण जाका अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळा? कोणा अर्जुना अवॉर्ड मेळणारो गोयचो पयलो फुटबॉलर. अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळो तेका. आतांचो जाल्यार रुद्रेश साखळेचे ते भुरगे आसा ते ताका मेळाला खबर ना. पयलींचो जाल्यार कांय खबर ना. गेस करतली? गेस करतली कोण ना फुटबॉलर? ना भाऊसाहेब बांदोडकर तेका मेळलो तो ताका ना हो दुसरो प्रश्न. भाऊसाहेब बांदोडकर. भाऊसाहेब बांदोडकर. एका मेळपाक हो कोण गे? भाऊसाहेब बांदोडकर आमचो पयलींचो मुख्यमंत्री. फुटबॉलर विचारलेलो मगे एका मेळटा. Which Goan village is Chikalkala the mud festival celebrated? Marse. Longest river in Goa? It should be Mandavi or Mandvi or Zuari, one of the two. You choose. Don't give us Yeah. to choose. Mandavi. Who's the first Goan footballer to win Arjuna Award? Brahmanand sir. Which traditional occupation of Goan traditional occupation pauses during monsoon or has a ban? Fishing. No, I don't know. चलो bye. Bye, thank you. गोयच्या खंयच्या गांवान or in which village in Goa चिकलकालो celebrate करता? चिकलकालो साखळी नाही कितें चिता मागीर हे परत येवया. गोयचो लॉंगेस्ट रिवर खंयचो? रिवर मांडवी. ओके ओके. गोयचो पयलो फुटबॉलर जाका अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळा? ब्रह्मानंद. खंयचो आमचो गोयचो ट्रेडिशनल उद्योग आसा तो पावसाच्या दिसांनी आमी बंद दवरता किंवा बॅन. फिशिंग. आनी एक करेक्ट जाल्यार प्रायस तुमचो. आयडेंटिफाय दीस पर्सन. और दयानंद बांदोडकर. व्हेरी गुड. विच गोवन विलेज इज चिकलकालो? चिकलकालो मड लॉंगेस्ट रिवर इन गोवा? मांडवी. Who's the first Goan footballer to win the Arjuna Award? Which traditional Goan occupation pauses during monsoon? खंयच्या ऑक्युपेशनाचेर बॅन आसा? फिशिंग. यो बांदोडकर सरनेम तेजे रायट. कृष्णा ना राधा कृष्णा ना
कलांगुटान बांदोडकर तो बट गुगल करतो तू ना 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 कॉल येता म्हाका बांदोडकर तो बट फर्स्ट नेम खबर ना म्हाका कितें श्री राधा कृष्ण बांदोडकर कितें नांव आहा बांदोडकर तुजें करेक्ट आसा देर इज समवन एंड म्हटल्यार खंयच्या तरी लेसनान की कितून तरी आहा हो कोण म्हाका कोण तो सांग प्रेसिडेंट हय न्हू ही चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट आय गेस न्हू चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंटूय न्हू गोंयच्या खंयच्या विलेजान खंयच्या गांवांत चिकल कालो सेलिब्रेट जाता मड फेस्टिवल चिकल कालो मार्शेलांत व्हेरी गुड गोंयचो लॉंगेस्ट रिवर खंयचो जुवारी दोन सांगले तेणे हा हू इज द फर्स्ट गोवन फुटबॉलर टू विन अर्जुना अवॉर्ड तू आधीच तेका अर्जुन आवड खबर ना म्हाका फुटबॉल मायक कित्याक दिला तुका हांवें कितें म्हणटा खबर ना म्हाका अर्जुन आवड गोंयचो खंयचो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन पावसाच्या दिसांनी बंद आसता नुस्तें फिशींग आयडेंटिफाय दीस दयानंद बांदोड व्हेरी गुड खंयच्या गांवांत चिकलकालो जाता मार्शल गोवाज लॉंगेस्ट रिवर मादई गोंयचो पयलो फुटबॉलर कोण जाका अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळो गेस करा तो मागीर गोलकीपर आहलो हय हय ब्रह्मानंद शेंकवळकर व्हेरी गुड खंयचें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन पावसाच्या दिसांनी बंद आसता फिशींग व्हेरी गुड लास्ट क्वेश्चन एका आयडेंटिफाय जरी प्रायज ऑलरेडी मेळ्ळा तुमकां बट लेट्स ट्राय एका बांदोडकर व्हेरी गुड गोंयच्या खंयच्या गांवांत आमी चिकल कालो हो मनयता मार्शेला दुसरो प्रश्न गोंयचो सगळ्यात लॉंगेस्ट रिवर खंयचो सगळ्यात लांब जुवारी करेक्ट तिसरो प्रश्न गोंयचो पयलो फुटबॉलर कोण जाका अर्जुना अवॉर्ड मेळ्ळो हिंदूच आहा तो हा कितें हिंदूच आसा तो हय, हिंदूच कारण आसा, सारकें. नांव सारकें येना खंयचो ट्रेडिशनल धंदो आसा जो आमी पावसाच्या दिसांनी बंद दवरता बॅन आसता तेजेर वीच ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन पॉझिस ड्युरींग मॉन्सून बॅन आसता त्या नुस्तें बोटी निमणो प्रश्न हांव तुमकां फोटो दाखयता एक तो फोटो तुमी वळखले जाल्यार प्रायज तुमचो भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयच्या खंयच्या विलेजान चिकल कालो सेलिब्रेट करता आमी ट्राय करपाक शकता चिकल कालो मड फेस्टिवल कर्नाटक क्वेश्चन विच इज द लॉंगेस्ट रिवर इन गोवा चितून आन्सर करा कोण आन्सर करता तो मायक घ्या रिवर नाईल हू इज द फर्स्ट गोवन फुटबॉलर टू विन द अर्जुना अवॉर्ड गोवन फुटबॉलर रावता गोंयान तुमी रिलेटेड टू इंडिया म्हणटा No? Okay, next question. Which traditional Goan occupation pauses during monsoon? Or which traditional occupation pauses during monsoon? Sapta. Oh, just identify this. He's the first chief minister of Goa. Thank you. तर ही आशिल्ली आमची रेन रश विथ RDXची दुसरी कार्यावळ तुम्ही इथून पहिले की भुरग्यांनी कितली आन्सरां दिली रिक्षाकारांनी कितली आन्सरां दिली आणि आमच्या शॉपकिपर्सान कितली आन्सरां दिली ती अशेंच आमी तुमच्या खातीर थर्ड एपिसोड बेगीनूच घेवन येवपाची आसा पळयत रावा RDX गोवा आणि आतांचो हो प्रश्न तुमच्या खातीर स्क्रिनार गोंयान आशिल्ल्या खंयच्याय 3 गुफांची नांवां सांगा